जाय की जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्लें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा, तशेंच इंडस्ट्री मिनिस्टरान आनी मेन जो हायलायट जो आसा तो रिजर्वेशन आशिल्लो बारीक घटक वर्ग आसता गोंयचे ताजे ताणें 27% हाडिल्ले. सो जे भंडारी समाज आसा की ओबीसी वर्ग आसा तांचे ते बऱ्यापैकी वावर केल्लो आसा. आतां तांचे पक्षान प्रयोग जालो हातून डेफिनेटली पक्षाक बळ मेळ्ळा, बरो जोर मेळ्ळा आनी आमचो पक्ष सगळ्या घटकांक घेवन फुडें वचूंक सोदता. आतां फाटीं तशेंच बाकीचे वर्गांतले लोक आमचे जॉयन जाल्या आनी महादेव नायकाची जॉयन करप नक्कीच आमकां बऱ्यापैकी ताकद मेळटा फाटीं. खूब खुशी जाता की पयर 6 तारखेक हांवें आम आदमी पार्टीन प्रवेश केलो आनी हो प्रवेश करपा फाटलो जो उद्देश आसा तो एकदम साफ आनी सरळ आसा. गोंयान जे कोविड महामारीचे संकट आयले त्या वेळार गोंयच्या आम आदमी पार्टीच्या युनिटान खूब मेहनत घेवन खूब त्रास घेवन संपूर्ण गोंयच्या जनते कडेन विविध माध्यमांतल्यान ते पावल्ले आसात. सर्वसामान्य घटकाक, बारीक लोकांक जे रेशन वाटपाचें तेणी काम केलें ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आसा. त्याच बरोबर जेन्ना सत्येंद्र जैन जे गोंयान आयले, पावर मिनिस्टर दिल्ली, त्या वेळार तेणी जे घोशणा केली की आमी गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या जे कस्टमर आसात तांकां 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितले, पयशे आकारले वयचे ना म्हणून. तेच बरोबर शेतकऱ्यां खातीर मोफत बिजली दिवपाचें काम तेणी घोशणा केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हे ज्यो घटनाक्रम घडत गेलो तातूंतल्यान गोंयच्या लोकां भितर आम आदमी पार्टी बद्दल प्रेम निर्माण जालें, उत्साह निर्माण जालो. आनी आज खंय जळीमळी खंय गेले जायत जाल्यार सगळे लोक म्हणटात की आमकां गोंयान आम आदमी पार्टीच जाय म्हणून. सांगपा म्हणल्यार म्हाजे राजकारणान सादारण 35 वर्सां जालीं आनी 35 वर्सां भितर आमी जे गोंयान पळयलें, 2012 जेन्ना म्हजे कडेन सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री आयली तर 2012 ते 22 जानेवारी 2014 जो डिक्लेरेशन टायम आशिल्लो, जे बहुजन समाजाक जे ओबीसी लोक आसात गोंयान 19 तरेचे वेगळे वेगळ्या विंगड जातीचे, तांकां 19.5 वयल्यान 27% रिजर्वेशन करपाचें काम म्हाज्या मिनिस्ट्रीच्या कारकिर्दीन जालें. आशिल्लो प्रपोजल मूव केल्लो पूण तो तसोच पडो नाशिल्लो, पूण ताका सपोर्ट दिलो, ताका बढावो जो दिलो तो मुखार व्हरपाचें काम हांव आनी म्हाज्या खात्यान त्या वेळार केलें. आनी आज हेजो फायदो जो आसा तो साधारणतः 3,58,000 लोकांक हेजो फायदो जातलो. शिक्षणाच्या मळार फायदो जातलो, नोकरीच्या निमित्यान फायदो जातलो आनी हो फायदो जो आसा हो साधारणतः चडशे बहुजन समाजाच्या लोकांक मेळटलो. आनी त्या खातीर जे कोणें काम करून म्हाका आत्मीयता आसा, म्हाका बारीक लोकां बद्दल प्रेम आसा म्हणून तो विशय हांवें प्रामुख्यान हातीन घेतलो आनी ते करूनय दाखयलें. आनी एक विशेष गजाल तुमचें लक्ष, तुमचे नदरे हाडून दिवंक सोदता हांव की गोंयान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचेर साधारणतः 1.5 लाख युवक आनी युवतींनी आपलें नांव आमी बेकार आसात म्हणून एक्सचेंजाचें नांव नोंदयल्लें आसा. आतां ह्या कितले वर्सां जालीं हो आंकडो असोच अस्थिरच आसा, वाडत आसा. हे भुरग्यांचो, तरणाट्यांचो विचार कोणी करप? आज कितली वर्सां जालीं हे सरकार आसा
आणि हे सरकारा कडेन आमची सगळ्यांची विनंती आशिल्ली की ह्या भुरग्यांचो पचकर घेयात, ह्या भुरग्यांक सांबाळात, त्यांचे भविष्य तयार करात म्हणून. जे आसात हे तरुण भुरग्यांक खंय तरी दिशाभूल करपाक, खंय तरी वोटींग घेवपाक, खंय तरी वोट बँक तयार करपाक केल्ले एक म्हाका दिसता एक कारस्थान आसा. आणि त्या खातीर आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी सांबाळपाक जाय. गोंयचे तरणाट्याचें भविश्य जें आसा, जें हांवें दिल्लीक पळयलां, की गोंयच्या तरणाट्याचें भविश्य हें सर्वस्वी आम आदमी पार्टीच्या हातान आसा म्हाका दिसता, म्हाज्या अनुभवा वरवीं. ह्या हितून भितर तेंचें भविश्य जें आसा तें तेंचें भविश्य घडोवपाचें काम, तांकां बऱ्या हेका पावोवपाचें काम जें आसा तें आम आदमी पार्टी करूं शकता. आनी पयर हांव जेन्ना दिल्लीक गेलो तर दिल्लीक आमी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हाणें जे पद्दतीन स्कुलाच्या जावं हॉस्पिटलां हेजे लेवलाचेर काम केलां तें आमी कांय विजीट केली. आनी तशें काम गोंयांत जावंक जाय. म्हणजे अप्रतीम काम. एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार तेणें एज्युकेशनल हब तयार केला दिल्लीक. आमचे गोंय एक ल्हानशें राज्य. हांगा ह्यो गजाली सगळ्यो जावंक येता पूण करपाची इच्छा शक्ती जाय, ती हांगा जाली ना. आनी म्हणून आम आदमी पार्टी जी मुखार जें काम करतली ती निश्चितच ह्या गोंयान राज्य करपा खातीर करतली. गेली कितलीं वर्सां ते काम करतात, पूण आयज तांकां आदाराक हांव आयिल्लो आसा, हांव सपोर्टा आयिल्लो आसा. तिकेट केन्ना कोण खंय कोणाक मेळटली, युती जातली की तें आमकां कांय खबर ना. पूण परिस्थिती अशी आहा की अनेक कार्यकर्ते जे आसात, अनेक युवक जे आसात, तेणें माथे मारले कडेन आसा आम आदमी पार्टीक वयर काडपा लागून. आनी तितून भितर म्हाका गॅरंटी आसा की भुरगे आपले तरणाटे दिशाभूल करून घेवचे ना, तेच बरोबर ते काम करतले आम आदमी पार्टीक सत्तेर बसोवपाक. की बाब महादेव नायकची हांचो प्रवेश जो केला तातूंत शिरोडा मतदारसंघूच न्हय तशें फोंडा तालुका न्हय अखर गोंयभर आम आदमीचो आवाज बळकट करपाक नक्की साथ मेळटली. तशेंच बारीक जे घटक आसा जावं ते भंडारी समाज जावं बहुजन समाज हांचोय आमकां वांटो मेळटलो. आनी बाब महादेव नायकांचो मोठो वांटो आसतलो आम आदमीचो फुडें आवाज तांचे पर्यंत पावोवपाक.